आयज आमी हिंगा सगळे जाण जमला आमदार आमचो वास्कोचो आनी आमी कंडम करता जे पाकिस्तानान केला जे सगळे काश्मीरांचे जितले जाणां हत्या केली, खून केला, मर्डर केला, आमी निषेध करता। आयज आमी आमदारा बद्दल गव्हर्मेंट BJP सरकारा बद्दल की आमी जे हत्या जाली काश्मीरान ते हाजे फुडें आनी जावची ना आनी आमकां पूर्ण खात्री आमच्या सरकारा बद्दल की वचून ते पाकिस्तान भितर कसो सगळ्यांक मारतले म्हणून आमी मागणी करता सरकाराक। आमी एक सॉलिडॅरिटी मार्च काडिल्ली आमच्या वास्कोतले सगळे बरे मागपी हांगा सगळे एका उल्यार हांगा धांवन आयले आनी ते धांवन आयल्याचें कारण एक 2 दिसां पयलीं जे पहलगामाक निर्गुण म्हणजे 26 ते 28 जाणांक मारले गेले ताच्या खातीर तांचे बरोबर तांचे फॅमिली बरोबर एक आमी सगळे आसा हे दाखोवपा खातीर आमी आयले। आमी आमचे प्रधानमंत्री बरोबर आसा हे दाखोवपाक आमी आयले आनी आमी सगळ्यांचो एकूच उलो आसा की जाता तितले बेगीन हे जे टेररिस्ट आसा हांकां मारून त्या फॅमिलीज आसा तांकां न्याय दिवपाचें काम आमी करपाक जाय। म्हाका मुद्दम याद करत दिसता आज जो आमचो सायडीतलो देश पाकिस्तान आसूं बांगलादेश आसूं परत परत हे पयलीं करताले आनी आज जेन्ना पासून नरेंद्रजी मोदी आमचे सरकार आयिल्ले तेन्ना पासून हांची सगळ्यांची दुकानां बंद जाल्ली। तातूंत भितर काश्मीरानूय बी जेन्ना पासून 370 काडून उडयले तेन्ना पासून थंय पासून थोड्या लोकांची जी दुकानां चलताली ती पासून बंद जालून काश्मीराक म्हणजे एक खुशालीचें वातावरण, बरें वातावरण आनी सगळे कडेन डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड वातावरण आशिल्लें, लोक फ्रिली रावताले, उमेदीन रावताले आनी परत तांकां जेन्ना दिसतालें की राम राज्य परतें आयलें म्हणून तेन्नाच खंय तरी पाकिस्तानाक पोटान दुखलें। आतां मे म्हयनो आसा तांकां कळ्ळें की फुडें आतां भरपूर जे सैलानी थंय येतले, टुरिस्ट येतले, कित्याक वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी थंय जाल्ल्यो आसा। भारतांतलोच न्ही जाल्यार जगांतलो सगळ्यांत व्हडलो हायेस्ट ब्रीज आज थंय जाल्लो आसता, टनल्स बरी जाल्ली आसा आनी उदरगतीचे वारे इतले मोठ्या प्रमाणार वताले। सो खंय तरी आमची इकॉनॉमी, काश्मीराची इकॉनॉमी आनी बरी जातली हे खंय तरी पोटान दुखून आमचे जे देश आसा पाकिस्तान नाल्यार बांगलादेश परत एकदा तांचे घाण कृत्य करून जे इनोसेंट टुरिस्ट गेल्ले तांकां मारले गेले। कितें चूक आशिल्ले त्या लोकांची, त्या टुरिस्टांची कितें चूक आशिल्ली? एका धाकट्या भुरग्या फुडें ताच्या बापायक मारप वता। एक 6 दीस पयलो जाल्लो एक आमचो कमांडर जाचें लग्न जाल्लें ताका बायले फुडें ताका मारिल्लो वता। म्हणजे कितले निर्गुणपणाचे हे, तूं हिंदू आसा की ना हे पळोवन मारिल्ले आसा आनी हे दाखोवन दिता की हे सगळे परत एकदा बंद करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमी सगळे दाखोवपा आयल्या। आमी सगळे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री बरोबर आसा आनी आमकां पुराय विश्वास आसा। आमी एकदा दाखोवन दिला की आमची सेना घुस के मारेंगे हे दाखोवन दिल्ले आसा। दुसऱ्या देशान वचून तांकां थंय काबार करून आयिल्ली आमची आज सेना आसा आनी आमकां सांगून दिसता मुद्दम आमची सेना आतां ओगी बसपी सेना ना। आमी पयलो तो काळ काँग्रेसीचो जेन्ना आमची सेना गुळयो खावन ओगी रावताली, परत वार पसून करपाक नाशिल्ली, पूण आज आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन सेनेक इतली पावर दिल्ली आसा, तुमचेर 1 गोळी मारत, तुमचेर 10 गोळी मारा हे इतले सांगिल्ले आसा आनी आज म्हाका दिसता आमच्या आर्मीचे मनोबल इतले हे आसा, म्हाका 100% खात्री आसा की फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर पाकिस्तानाक आपलो जागो दाखोवपा खातीर आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री फुडें सरतलो, ताजे बद्दल आमकां कसलोच दुबाव ना। भारत माता की वंदे, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, खत्म करो पाकिस्तान को खत्म करो। आयज हांगासर जी प्रोटेस्ट रॅली जाता त्या रॅलीन आमचे आमदार श्री दाजी साळकर आसात, एक 8 वर्साचे आमचे बाय आसात आणि 80 वर्साची आई आसा। हे दाखोवन दिता की आमी सगळे जाण देशवासी एकत्रित आसा। कारण हे आसा आमकां सगळ्यांक खबर आहा की जे परवाच्या दिसाक पहलगामाक काही टुरिस्ट गेल्ले ते कितें एकाच स्टेटीचे नासले, केरळाच्यान कन्याकुमारी ते काश्मीर पर्यंत सगळे कडले टुरिस्ट आसले। 28 निहत्य भावांक मारले गेले आणि मारताना कितें विचारप जाल्यार तेजें नांव विचारप, तेका जात विचारू ना पूण तेजो धर्म विचारलो, तूं हिंदू आसा काय म्हण विचार तेका मारता। कोणाची तरी पॅन्ट काडटा आनी तेका पळयता तो खतना जाल्लो आसा काय कितें, दुसऱ्याक विचारता कलमा वाच म्हणटा, हो धर्म अशा खातीर आसा काय कितें? हे टेररिस्ट जे पाकिस्तानच्यान आयले तेंच्यांनी ह्या लोकांक पॉइंट ब्लँकाचेर मारलेले आसा। आमी हेचो सगळे जाण वास्कोकार गोंयकार निषेध करता आणि म्हणूनच हे भुरगे आणि आईच्या पोतान सगळे जाण हांगासर आसा।